Hello. मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, भाग्यवन जुझेवाज आमच्या गोंय दमान दिओसिसेच्या आस्कारेचे परबेची 9 दिसांची तयारी कालच्या दिसा आमी सुरू केल्या. आज नोवेनाचो दुसरो दीस 8 जानेराची आयतार सोमया जेजूचे आप परगटणेची परब आयज एपिफनी ऑफ द लॉर्ड. आमचे मुखार विशय दवरला तो पिडेस्तां आनी जाणट्यांक दोयाळ आनी मोगा सेवेची जावन जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला दिओसिसेच्या गवळीक सचिवालया ओ पास्टरल सेक्रेटेरिएट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर. तशेंच आयज आमी मागता करीत भाशेन कांय वरादां पासत सकाळीं राया वराद आमचे मदें आयलो आनी तांची सगळीं फिरगोसकारां गवळी पाद्री मोठपाशी येवन गेलीं आनी आयज सांजे आमचे मदें आसात ते पेरने आनी सांगे वराद. पेरने एंड सांगे डिनरीज ह्या चारांच्या मिसाक तुमी आयल्यांत. तुमची रोमार घेवन तुमी आयल्यांत. तुमकां बेश्टें जाणा जावंक आमी सदांच सांगता हे तुमचे माहितीक लागून राया वरादा खाल येतात त्यो फिरगोजो आर्ले कामुर्ली दे सालसेत आमी जाणो ते भाशेन आंबोरा म्हणटा आमी, कुर्तोरी लोतोली मायना कुर्तोरी राशोल आनी राया. पेरने वरादा खाल येतात त्यो फिरगोजो आरांबोल मायना कोरगांव मांद्रे मोर्जी पेरने केरी तिराकोल तोर्मास तुये आनी वायदोंगोर. आनी सांगे वरादा खाल येतात त्यो फिरगोजो कोले दाबाळ रिवोना सांगे सांवोर्दे आनी वाडे कुर्दी. जशें हांवें म्हळां आमी बाबा भयणीनो ह्या 4 वाजता मिसाची तयारी करता. आमी सगळे एकठांय जाल्या आनी आयज आमचे मदें तुमी आसात पेरने आनी सांगे ह्या वरादाची आनी दुसरी आमच्या गोंयची बाबा भयणां हांगा आसात. तुमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेक हांव म्हजो मोगाचो येवकार दिता. आनी हे भेटे वरवीं आमचेर भरपूर देवाची बेसांवां वचची म्हूण ही म्हजी आस. कित्याक इतलो त्रास करून आमी आयल्या वायदोंगोर आनी थंय खंय पडले तें पळयात. जाय तो आटापलेलो आसा. हो देवान आमचो देवाची उपोट बेसांवां आमकां चुकोना जावंक आमी बरे भाशेन सगळे ल्हानविकायेन भक्तीन आत्म्याचे उर्बेन आनी खतखत्यान हे भेटेन आमी वांटो घेवंक प्रयत्न करुया. आनी हें करता आसतना एकामेकाक आमच्या मागण्याचो सांगात आदार पाठिंबो दिवन आमी हे मिसाचे भेटेक आतां आमी तयार जावया. बाबा भयणीनो, भाग्यवन जुझेवाजाची परबेची तयारी आमी सुरू केल्या. आयज दुसरो दीस. पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दोयाळ आनी मोगा सेवेची जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आयज आमकां आमंत्रण आसा. ह्या कामांत आमकां जेजूचो सांगात जाय. ही कल्पना मनांत धरून सगळीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया. गीत गावून सरस्परा मुखार येयात.
spora mukaria taka dinwasuya todir karo kamsotaru taka bakanuya sorbes formula wortodir Sogleavul motora Turcul satorul suspură Aceas atatasa Aplicu și putni brusca Ticundoria tațas Aplea Kalui Suki zomikachis Support poriata cimuka Am solie close dildo Ami sublita ci porza Solak lelucilio Sotaro aicia Amcia kamar porta Cintanai cum calzanduru Subli ai rauia E aici mi santă, querido baixina me magtão, Alex Fernandes, aciboribula equipa sot. Bapa ce, ani puta ce, ani povitrat mea ce navi. Amen. Amcia sumea Jesu Christa ci curpa, devațo mog, ani povitrat mea co ekvot, tumce soveasu. Tuमचे सोवे आसू मोगाळ भाव भयणीनो आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दोयाळ आनी मोगा सेवेची जावंक जेजूचो पाटलाव करुया जेजून आमकां आज्ञा दिल्या एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला हीच आज्ञा मनान दवरून आमकां दर एकल्या क्रिस्तांवांक खेरीत उलो आसा पेल्या सवें मोग दाखोवंक अदीक करून पिडेक सांपडलोल्यांक आनी जाणट्या सवें अशें करून आमी जेजूचे पावलांनी चलूंक पावतल्या आयज आमी सौम्या जेजूचे आप परगटणेची दबाजीक परब समोर रमता जेजून ह्या संवसारान येवन आपली वळख आमकां दिली जुजेवाज हेच जेजूच्या वडकीन वाडलो आनी कोश्टवतल्या भावा भयणीच्या सेवा करून जेजूच्या पावलांनी चल्लो आनी आमकां सगल्यांक एक व्हडली देख जालो आयज हे मिसा भेटेन वांटो घेतना दिसान दीस आमी जेजूचे वडकीन वाडुया आनी ताचे पावलांनी चलूंक आनी पिडेस्तांव आनी जाणट्या सवें हुस्को दवरून जिवंक आदार आनी बळ बापा लागीं मागुया आयचो दीस डायसिजेचे गवळीक सचिवालयाचे पॅस्ट्रल सेक्रेटरेट आनी दोतोनीचे वावरा खातीर भेटयला हे वावरा पासत मागुया तशेंच राया पेरने आनी सांगे हे वारादा पासत आयज मागुया प्रितीच्या भावा भयणीनो हे मोगाचे वाटेर आमी केन्ना केन्ना सांडल्यांत तेग विद्वान तेय वाट सांडून पडले जिविताची अस्कोताय
आमकां जायते पावटी तो नीर शेवटिता. होच आमचो मोगाळ जेसू आमकां आपलो हात दिवन वयर काडटा. ह्याच ताचेर मोगाचेर आमी पातयेवन आमी केल्ल्या पातकाचें दूख धरुया, एकामेकाचें बोगसणें मागुया, काळजांत तान सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदपयदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरजांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजें मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद बगूंक आमकां पावोय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना.
इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. उठ, पोरसोलीत जा, उदेलो सुर्या. जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरसांचेर काळोख विस्तारला. तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरसोळटा. तुजेर सर्वेस्पर आतां वयर सोदता देवाची मोहिमा. तुजे वयर फागता राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक ताच्या पोरजोळाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सरभोवती फिरय, सरभोवती पळय. एकठांय जावन सगळीं तुजेशीन येतात. पयस सोट्या येतात सगळे पूत तुजे आनी तुज्या धुवांक हातान धरून हाडटात. अजाप जावन सगळींच पोरसोळीत जातलीं. हय, तुजें काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे उटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्तकाय. राष्ट्राची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भोवरूंक हिंडा हिंडांनी येतली उटा. मिद्यानाची आनी एफासाची हिस्पा भायर कोरा. शेबा थावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगळीं. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सगळीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चंद्रीम आसो सर शेकान शेक ती तोखतली. एका दर्यार थावन दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर थावन प्रिथुमीच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. तार्शिसेच्या आनी दिपा जुव्याच्या राजा आपलो राजदोंदो घेवन ताचेशी येतले. ताका दानाका निको घेवन पावतले. अरेबियेचे आनी इथिओपियेचे राजा ताचे मुखार सरपट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतलीं सर्व राष्ट्रां. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दळदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. बागयोंत पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें मुन्यारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी गोडे आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच ताणें थोड्याच उतरांनी बरयलोलें तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर
आदल्या पिणकेच्या खंयच्याय मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भागिवंत धर्मदूताक आनी प्रवाद्यांक तांची ओळख दिल्या. मुणगे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ऑन बावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ते सांदे जाल्यात आनी तेच बासावणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतोरे. देवाचे उपकार. उपकाराक सगळी पुरायला. Servesporak soy, servesporak soy, servesporak soy, soy, soy. Servesporak soy, servesporak soy, servesporak soy, soy, soy. Gloria Sonia, Luci Zakrajkota. Jesus Matura, Azam Margulaleta. Servesporak soy, servesporak soy, servesporak soy, soy, soy. Servesporak soy, servesporak soy, servesporak soy, soy, soy. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. शुभ वर्तमान येरोत राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेन ते थावन कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी अशें तांणी ताका विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नेकेत्र उदेलेलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून राजा येरोद राजा आकांतलो आनी ताच्या बराबर आख्खें जेरुजालेम. सोमेस मुखेल यादनिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन जेजूचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं तो विचारूंक लागलो आनी तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यांहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे थावन उपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गुंड्या परी चलयतलो. तेन्ना विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नेकेत्र केन्ना दिश्टी पडलेलें ते विशीं येरोद पातशायान तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतले आनी तांकां बेतलेहेमांक धाडटना म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलेलें तें नेकेत्र तांचे मुखार वचूंक लागले आनी बाळोक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबले. नेकेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळोक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समर्पिली, भांगार, धूप आनी गंधरस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां स्वप्नान शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशान ते परतले. जेजुक्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भाव भयणीनो, क्रिसोस्टोमस, वॉल्फगांगोस, आमादेउस, मोझार्ट
वो एक व्हड संगीतकार, फामाद व्हडलो संगीतकार जावन गेलो. 18व्या शेंकड्यांतलो व्हडल्यांतलो व्हडलो संगीतकार मोझार्ट. आमी ताचें नांव आयकलां आसतलें आनी ताचें संगीतूय आयकलां आसतलें. जिनियस इंग्लीश भाशेन ताका म्हणटात. बेश्टो सादो म्युझिशियन न्हय, बेश्टो मायेस्त्रो तसलो न्हय, जिनियस. 4 वर्सांचे पिरायेर तो संगीताची वाजंत्रां वाजयतालो. He started playing musical instruments at the age of 4. म्हणजे इतलो हुशार. 8 वर्सांची पिराय जाता म्हळ्यार ताणें जायत्यो सिम्फनीज, जायते व्हडले व्हडले ऑर्केस्ट्रा बरयले. 8 वर्सांचोच येदो असो पट्टो. गिन्यान तेन्ना आहलो आमचे भुरगे पूण ता आनी खरेंच जिनियस. एक पावट ताणें कितें बरयल्लें संगीत तें पत्तें आनी तपासप ना, खाडाखोड करप नासली. इतलो जिनियस तो. He never had to make corrections in his composition. एकदां बरयलें जालें. His first draft was also his final copy. एकदां बरयलें तेंच फायनल. म्हणटकूच खरेंच ओपेजाद मनीस, व्हड संगीतकार. आनी ताचे विशीं आनीक एकलो संगीतकार व्हडलो म्हणटा, he is one of the brightest stars in the musical firmament. म्युजिकाच्या ह्या मळबार तो एक चकचकतलें, झगझगतलें, लोकलोकतलें नखेत्र. आयज नखेत्राचीच आमी परब करता. व्हडलो असलो चकचकीत संगीताच्या मळबा वयलो म्युजिकल फर्मामेंट हो मोझार्ट म्हूण ताचे विशीं एकलो व्हड संगीतकार हे उद्गार काडटा. बावार्थी तसोच व्हड बावार्थाचो मनीस. एक पावट तो एका कोवेतान कापुचीन संस्थेच्या अर्दीच्या पाद्रीक ताच्या वडिलाक मेळपाक गेल्लो. कापुचीन म्हणटात ते पाद्री चॉकलेट कलराचो तांचो लोभ. तांकां चॉकलेट फादर म्हणटा. आमच्या गोंयांत आसात थोडे. गिरी, मोंतेगिरी, नोवेली हे वर्दीचे पाद्री. तांच्या वडिलाक तो मेळोंक गेल्लो आनी बायलान ताका he met at the reception a priest, तांचो पाद्री कापुचीन. व्हडलें खाड आसलेलें धवे फूल आनी तें खाड ताचें पळोवन तो विस्मीत जालो. He was fascinated by the beard of that priest. आनी ताका सांगलें, हांव अमक्याक तुमच्या वडिलाक मेळोंक आयलां. आनी तो पाद्री ताका सांगूंक गेलो रेकात घेवन वडिलाक. आनी तो वयतोच जायतो वेळ लागलो ताका येवपाक, ताचो वडील. आनी हो इतलो ताचे खाड पळोवन गुल जाल्लो हो संगीतकार मोझार्ट. थंयसरूच ताणें एक सोबीत गीत घडलें. बेश्टो सोलो न्हय, एम्बॉयरा भाशेन ऑन द स्पॉट. सोलो न्हय. He composed a beautiful choral piece, musical choral piece in 4 different male voices. थंयसरूच टेनोर 1, टेनोर 2, बाज 1, बाज 2 हे ते 4 ताळे. 4 voices. टेनर 1, टेनर 2, बेज 1, बेज 2. 4 ताळ्यांनी. थंयच ताच्या खाडाचेर ताणें तें कांतार बरयलें आनी त्या कांताराचें नांव लातीन भाशेन वेनेराबिलिस बार्बा कापुचिनोरूम. बार्बा म्हळ्यार खाड आनी वेनेराबिलिस म्हळ्यार वेनरेबल. वेनरेबल बियर्ड ऑफ द कापुचीन. थंयचे थंयच ताणें हे 4 ताळे घालून हें गीत घडलें. ह्या संगीतकाराक ताच्या खाडांत न्हय फकत सोबितायूच दिसली पूण समथींग मोर देन ब्युटी. वेनरेबल म्हटलें आमी. वेनरेबल कोणाक म्हणटा? मनशांक. वेनरेबल फादर आग्नेल, वेनरेबल जोसेफ वाज आमी बागेवन जुजेक म्हणटाले हांव.
भाग्यवंत जावच्या आदीं पूण तो वेनरेबल बियर्ड म्हणटा. पण इतले त्या पाद्री थंय न्हय फकत ताची सोबितायूच ताच्या खाडांत ताका एक वेगळोच एक अनुभव थंयसर मेवलो ताच्या त्या कोवेतान आनी त्या पाद्री वरवीं आनी ताच्या त्या खाडांत. म्हाका एक फावट एक तरणाटें चेडूं मेळ्ळेलें तेन्ना फादर जॉर्ज म्हूण हांगा रेक्टर आसलेलो ओल्ड गोवा बोंजेजूच्या बाजिलिकेन रेक्टर. ताकाय तसलें व्हडलें लांब खाड आसलेलें. एक तरणाटें म्हणटा फादर जॉर्जीचें खाड बरें दिसता ते भाशेन हाकाय. आमी बायलांच्या केंसां वयर तांच्या ते सोबीत केंसाचें आनी कितें व्हडलें गायनां करता, व्हडलीं कांतारां घडटा, रोमॅन्टीक. पूण ह्या मनशान एका खाडांत न्हय फकत सोबिताय पूण समथींग सेक्रेड होली थिंग ही ऑब्जर्वड. आमची दिश्ट तर सारकी आसा, निवळ आसा. इफ आवर विजन इज शेप्ड प्रॉपरली आमकां असलीं दर्शनां देवाची ह्या सैमान मनशा मध्ये आमकां मेळटली. आयज असलीच आमी व्हडली परब आमी करता ह्या तेग रायांची. कितें पयलें ताणें नोकेत्र सगल्यांनी पळयल्लें पूण तांची दिश्ट वेगळी आसलेली ह्या म्युजिशियना भाशेन. त्याय पाद्रीक जायते मेळ्ळेले, उलयल्यात आसतले, कुंगसार जाल्यात आसतले. पूण ह्या म्युजिशियन मोजाड ताका तातूंतल्यान एक भागिवपण थंयसर दिश्टी पडलें. वेनरेबल मानेस्त कापुचीन पाद्रीचें मानेस्त खाड वो कोरल पीस फामाद ताचो आसा. ह्याय तेग रायांक ह्या मनशांक आयज तांची उगडास कोत्ता हांव. तांकांय वेगळे नदरेन तांणी ते नोकेत्र पडले. एकलो गुरू म्हणटालो भगवंताला पाहण्यास दृष्टी निराळी करावी. भगवंत म्हळ्यार देव. भगवंताला पाहण्यास दृष्टी निराळी करावी. देवाक पळयतलो जाल्यार तुजी सोदांची दिश्ट कोता येना, वेगळी इम्प्रूव आसोंक जाय, निवळ आसोंक जाय. तेन्ना तूं दुसऱ्याक रेस्पेद. आयज आमी मोगाची खबर आयकल्या सुरवातेच्या उतरांतल्या एकामेकाचो मोग करूंक आनी कितें सेवा चाकरी. आमचो पांच जुसेवाज ताणें तेंच केलें. ताका मनशां मदें जेजू दिश्टी पडलो असल्या पिडेस्तां मदें, भिकाऱ्यांच्या जिवितांत, कोण नासलेल्यांच्या थंय तांकां जेजू दिसलो. भिकाऱ्या वरवीं वो असल्या मनशां वरवीं. मादर तेरेजानूय तेंच केलें. थंयसर तांकां जेजू तांकां मेळ्ळो. आमकां ते एक पळोवपाची ओड आसोंक जाय ह्या तीन मनशांक आसलेली. आमकां जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान 29व्या स्वरान 13वे ओडींत आमकां बरें मेळटा. दोनी देव म्हणटा थंयसर चॅप्टर 29 जेरमाया 29:13 1-3 वर्स. कितें म्हणटा? यू वील सीक मी अँड यू वील फायंड मी. तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी हांव तुमकां मेळटलो. ह्या तीग मनशांनी त्या नोकेत ह्या नुकतो जल्मला तो भुरगो ही मस्ट बी अ ग्रेट मॅन तें आमी पळोवंक वयतले. हांव सोदलो मेळ्ळो. जेजूय तेंच सांगता सोदात मेळटले. जेरेमियास प्रवाद्यान आदींच बरोवन दवरलें ह्या देवाची उतरां ती. यू वील सीक मी अँड यू वील फायंड मी बिकॉज यू वील सीक मी विथ ऑल युअर हार्ट. सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतल्यात. ह्या तेग मनशांनी तेंच केलें. ताची परब आयज आमी करता. हांव नोकेत्र केन्ना उदेता? रातचें. म्हणटो रात पाळी तांणी मारल्या. दिसाचे भोंवंक ना ते. दिसाचे नोकेत्र दिसना. म्हणटो राती कितल्यो फोडल्यो आसतल्यो तांणी. देव मेळटलो जाल्यार बेश्टो बसोन आमकां मेळटा. त्याच खातीर रोमार येव आनी कितें म्हणटा तें सोंपेपणी देव खंय कोणाक मेळोंक ना. आनी सरकारूय आमच्यान सोंपेपणी वचोंक जायना. उधर जाने के
ना हाथी है ना घोड़ा है, यहां से पैदल जाना है, जो कुछ है हमारे पास तो इधर ही छोड़ना है. स्वर्गार वचपाक तुका घोडे येवचे ना, व्हरपाक तुका हती येवचो ना चलोन. देव सोदतलो जाल्यार तुका वसलेच. बाकी हो जुजे वाजान चलोनूच सोदलो देवाक ह्या असल्या मनशांची धांव वचोन. तो ताका थंयसरूच इगोर्जेनूच मेळोंक ना, मातर तेरेजाक इगोर्जेशीनूच बसोंक ना. सांतिस्मा मुखार थंयसर ती चार्ज जाताली आनी वयताली. बॅटरी कशी चार्ज करता आमी. थंयसर हे जेजूचें दर्शन तिका घडलें. आमच्या 5 जुजे वाजाकूय तेंच. नोवेना केली, गायना केली, गाडयेन बसोन आमी येयले. आयज मीस चलताले, कितले जाण लेट येयल्यात. 4 वरांचेर म्हणटा आसूंक जाय आसले आदींच. You will seek me and you will find me, because with all your heart you are seeking me. ही तुजी देवाची उतरां. जर आमचें येवंक जाय म्हूण आमी येयले जाल्यार तुका कांय मेळचें ना. खंय गेल्लो, खंय ना कितें हाडलें कांय ना. तीच आमची गोत जायते फावट जाता. पयले येतात ते निमाणे बसतात, निमाणे येतात ते फाटल्यानूच रावतात. फुडले भाग कोणाक नाका. कोणाचें दर्शन जातलें आमकां? कोणाचें ना. थोडे इगोर्जे भायर स्वताच इगोर्जे भायरूच आसतात इगोर्जांनी, भितरूच नान ते काळखानूच येरत पातशाया भाशेन. वाटेक ते ताची चवकशी करूंक ताच्या घरा लागीं गेल्ले ते एक मनीस, आनी थंय नोकेत्र ना जालें. कित्याक? येरत काळखान आसलो, थंय भ्रश्टाचार आसलो, पातक आसलेले. आनी बाकी जो आमकां म्हणटा जो मनीस पातकान आसा तो काळखान आसा. आनी दिश्टूय ताची काळकीत आसतली. आयच्या दिसा येत्याक मनशांची आमी ते देख घेवया. लेट अस नॉट एडमायर देम, लेट अस इमिटेट देम. बेश्टी तांची तोखणाय करूया नाका. आवयस तांणी काडलो सोदून पयस तान खंयचे पयशिल्ल्या देशांतले कांय बरें गांतार आमी नाचोन उडोवन म्हणटा ते पुरो ना. लेट अस नॉट एडमायर देम, लेट अस इमिटेट देम. सोदया, सोदल्या शिवाय कांय मेळचें ना. आनी कोण आमकां सरकार घोडे धाडचो ना, गाडयो धाडचो ना. Truth is ever to be found in simplicity and not in multiplicity and confusion of things. व्हडलो जाणार न्यूटन, सर आयझॅक न्यूटन हे म्हणटा, truth is ever to be found in simplicity and not in the multiplicity and confusion of things. साद्यापणान. हे ते व्हडले मनीस त्या गोट्यान गेले, हे साद्या घरान गेले. नमस्कार केलो, सरपट बोलते वर्शिप टीम. हे ते सादेपण साद्या मनशांकूच मेळटा. आनी तो येता व्हडलो म्युझिशियन मोझार्ट, ग्लोबल फेम, मॅन ऑफ ग्लोबल फेम. त्या गरीब साद्या पाद्रीशीन वचून थंयचर दैवीक अनुभव मेळ्ळो ताच्या खाडांतल्यानूच. न्हय फकत खाडांतल्यान, पूण ताचें तें प्रोसेसां पळोवन, ताचें तें स्पिरिच्युअलिटी पळोवन, आत्मीकताय पळोवन, तें वातावरणूच पळोवन थंय देवाचो अणभव ताका जालो. तो व्हडलो मनीस तांकां मेळोंक गेला. आनी एका साद्या पाद्रीच्या खाडांतल्यान ताका दुसरोच दैवीक अनुभव मेळ्ळो. आमी कितले रेतीर केले, कितली नोवेना केली, फुडल्या वर्साय आमी येतले. हांव कितें करतले? हांव हे मनीस 3 जाण आयले, ते दुसरे वाटेन गेले, नवे जावन गेले, वाटेर घुसपले, खोटे वाटेर पावले, खोट्या जाग्यार पावले. त्या हेर वचपाचे खोटो जागो. आमी कितले फावट असल्या खोट्या जाग्याचेर पावता. गाडयापणां करपाक हो आनी कसली क्रिस्तांव आसा, थोडे कोण ब्रादर कोण आनी कितें सिस्टरी म्हूण नांव घेवन चलयतात. बाजार केला, त्या बाजारांत आमी वयता. तो ब्रादर रेतीर करता, आनी कोण कितें करता. सारको जागो काय तो वयर वचपाचो घुसपावपाचो. आनी आमी मागीर तातूंत घुसपता. फ्रॉम अ ट्रू सिकर गॉड डज नॉट हायड. जो खरेपणान देवाक सोदता ताचे लागचो देव पयस लिपोना. फ्रॉम अ ट्रू सिकर गॉड डज नॉट हायड बट सेंड्स एन एंजल एज अ गायड. किंग हेरड इज टेकन फॉर अ रायड बिकॉज ऑफ हिज प्राइड. खऱ्या मनशांक, सोदतल्या मनशांक फ्रॉम अ ट्रू सिकर
गॉड डज नॉट हायड. लिपोना तूं सोदता इल्लो मेवता ह्या मनशांक मेळ्ळो. सोदलो, दे आर द ट्रू सिकर्स. गॉड डज नॉट हायड. दाखयलें आपलें दर्शन. and sends an angel as guide. कोण एंजल तो? हे नोकेत्र. आनी मागीर पोत्ती बुद्ध दिवपाक तांकां दुसरे वाटेन वचा. ते हेरोदेशीन काळखान आनी वचो नाकात. यू चेंज युअर रूट. ताणें तांचे लागीं लोकेशन मागलेलें. तो बसोन दर्शन घेवंक सोदतालो. म्हाका लोकेशन धाडात. आतां आमी एकामेकाक लोकेशन धाडटा. कशें येवपाचें अशें अशें वेरी इजी. ताणें तेंच सांगलेलें. म्हाका येवन कळयात मागीर. दुसरे वाटेन बोडव्यान तांकां गायड केलें. बोडवो आनी नोकेत्र, दे वर द गायड फॉर दीस 3 men. आमी हाची ताची खोट्यांची बूद घेवया नाका. हेरोदीची आमी मातशी इल्ली देख घेवया. हेरोद पातशे मागीर बायबल उगडूंक लागलो. खूंय आसा रे ही खबर, मातशें पळयात. जाणार मनशांक सगळ्यांक एकठांय गेले आनी खबर काडूंक लायली. उस्तूंक लागले बायबल. आमी केन्ना तरी बायबल उस्तिकला? घरान आसा आमच्या. बायबल डायऱ्यो म्हणून आमचे पिलार पाद्री काडटात, इगोर्दांनी धाडटात. कितले जाण वाचतात. फादरान आयज कितें सांगलां आहा काय ते हेचेर आमच्या डायरेचेर? बायबलान आसा काय हे? केन्ना तरी पयला उगडून? हेरोद पातशांचे मनीसूय पळयता. हेरोदीकय इंट्रस्ट येयलो मातसो. अशें ते सांगता ताका, अशें अशें बरयल्लें आसा बेतलेहेमांतून धाकटे न्हय आनी कितें म्हूण. शुभ वर्तमान. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या जुदेयाच्या मुखेल्या मदें ल्हान न्हय आनी कितें. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलीं उतरां ती. प्रवाद्यान सांगलां हें. मागीर त्या खातीर तो कडकडलो. तो आनी आख्खें जेरुजालेम म्हूण आमी आयकलां. भियेले, आबूज जाले. हे सुनकर राजा हेरोद और सारा येरुशलेम घबरा गया, गाबरले म्हूण आमी आयकलां. हे आनी कितें? हो कोण? आनी अशा भुरग्यान जेजू देवाक जें दर्शन ताणें घेतलें, धाकटो भुरगो जेजू बाळो. आनी त्या संगीतकारान ताच्या खाडान, वी मस्ट बी सेन्सिटीव टू द सायन्स गॉड गिव्स अस. कितें देव आमकां खुणा दिता त्यो आमी जागृत रावया. आयज आमी इतले वयल्या वयर सगल्यो वस्तू घेतल्या, जागृताय म्हणटात ती कांय ना. कोविडाची पत्यान आमी सगळें सोडून दिलां. आतां आमची फुंगसां नेटान चलतात. खाओ पिवो, फोग मारो, मजा करो, हें चलता आयज आमचें. तो कोविड आयिल्लो, कितले लोक पटापटा करून मेले, आमकां आयज खबरूच ना. व्हडलीं व्हडलीं फंक्शनां आमचीं. कोण एकलो पाद्री सांगतालो आमच्या इगोर्जे म्हणजे 5-5 दिसाक मरणां जातालीं म्हणटा. 5-5. लेट अस बी सिरियस इन आवर लायफ. आमचें हें पॉयंट सारकें आसा, सारकें वाटेर आसा. त्या खातीर आमी कितें करूंक जाय? सिंप्लिफाय युअर लायफ. सादें कर जिवीत. हें तें पुंजांक भोंवनाकाय. सिंप्लिफाय युअर लायफ. आमी आमचें जिवीत मेस कॉम्प्लिकेट करून उडयलां. जाय ताचेर आमचो फोकस. हें जाय, तें जाय, तें जाय, हें जाय. एक पावट सोक्रेटीस व्हडलो जाणार मनीस एका शॉपार, व्हडल्या मॉलान, आतांचे भाशेन तें मॉल, थंय गेलो. सगल्यो वस्तू ताणें पळयल्यो आनी भायर येवन तो म्हणूंक लागलो, आय एम व्हेरी हॅपी. ह्या हितून शॉपार वस्तू मांडल्यात तितले एकय वस्तूची म्हाका गरज ना. आमी जाल्यार खंय कितें मेळटा तें हें जाय, तें जाय, एक वस्त हाडूंक वयता, 10 वस्तू दिल्यार 10 वस्तू घेवन येता आमी. आनी मेक आवर लायफ कॉम्प्लिकेटेड. सिंप्लिफाय युअर लायफ. सीक ग्रेटर मिनींग इन अ लायफ. सोदया म्हाका देवान कित्याक रचला. बेश्टें हेंच करपाक, जेवपाक खावपाक, खावो पिवो, फोग मारो, मजा करो. म्हाका एक दीस देवाशीन वचूंक जाय. आनी जेजू म्हाका म्हणटलो, दाखयतलो आपले दोनूय हात. दीज आर माय हँड्स. हे पळय म्हजे हात, गाय म्हज्या हातीर. तुजे गाय खंय आसात? आमी सगळे जाणा एका दिसा देव जेजू मुखार आमी उबे रावूंक जाय. आपले दोनूय हात दाखयतलो आनी म्हणटलो, हे म्हजे हात आनी हे गाय. तुजे गाय खंय आसात हातीचेर? कितें केलां तुवें? बेश्ट्यो वाती पेटयल्यो, जेले घातले, पादाक आमच्या 5 जुजेवाजाक जालें. 5 जुजेवाजाचो मान चडचो ना आनी त्यो वातींचोय ताका धुंवर व्हडलोसो फायद्याचो जावचो ना. तें आमचें बेश्टें पिशेपण.
तर ह्या जेजूक आमी खंय सोदया देवाच्या उतरान. आनी आयज पयल्या वाचपांत आनी जाबाबान आमकां हो संदेश मेळ्ळा. सगल्या लोकां ताका सोरपट पडटलो. सगळीं राष्ट्रां येतलीं आनी कितें कितें ताचे मुखार सोरपट पडटले. सगळे राजा आनी ताची सेवा करतलीं सगळीं राष्ट्रां. वय सोत आमी जाणा युक्रेन देशांत आनी रशिया देशांत आयज झूज चलता. 6 तारखेर आनी 7 तारखेर बंद दवरलें पुतिनान. कित्याक ही परब समारंभ. थंयसर तो व्हडलो क्रिसमस तांचो. 36 hours नो आर्म्स एंड एम्युनेशन डावन. आवाज ना बॉमाचो आनी कित्याचो हें डिक्लेअर केल्लें. ते सोरपट पडले. वळखून घेतलें कोण कोणाक मान पळयतो. ही बेश्टी उतरां घालूंक ना हांगासर वाचपाक आनी आयकोपाक आनी घरा वचपाक. पुतिनान झूज बंद दवरलें. 36 वरां 36 hours दुस्मान काय ना. ती सारकी जावंक जाय आनी ते मागता आमी. पूण ताणें वळखून घेतलें हे देश आपण व्हडले हें करतले बॉम्ब घालतले फोडटले काबार करतले गोबर करतले. सोरपट पडले. 6 तारीख 7 तारीख तांचे क्रिसमस तो व्हडलो क्रिसमस आमी 25 करता ते 6 तारखेर हो दीस एफिफनी तांची. पूण तो सोरपट म्हणजे कितें आमी आयकलां ती बेश्टे काणयो न्हय हांगा बरयल्ल्यो आसा. हे तो येदे व्हडले राष्ट्रां लेगून सोरपट पडटा. आमी कितें चिल्लर मनीस. आमची दुस्मानकाय केन्ना काबार जाल्या. 1 वर तरी आमी आमची दुस्मानकाय सोडल्या. दिसाक आमी येता दुस्मानकाय आसा ती तशीच आसा. पुतिनान 36 hours दुस्मानकाय बंद म्हटली. आमी कितले रितीर केले आनी कितें केलें कुमसार 100 फावटी जाले. तूं म्हजो दुस्मान तो दुस्मानूच. तुजे मेरेक लागून केस्तांव आसा तें आसतलेंच. म्हजो दिवचो ना हांव म्हाजें सूत लेगून दिवचो ना. म्हणटो आमी आसां तशेंच आसां. हे मनीस दुसरे वाटेन गेले. आयज ही व्हडली परब आयज तावन सगळ्याक वळख मेळ्ळी म्हूण सुरवातेच्या उतरांतल्यान आयकलें. वय नातालां दीस वळख मेळ्ळी त्या साद्या मनशांक गवळ्यांक आनी बारीक त्या जेरुजालेच्या लोकांक ते येवन भेट करून गेल्ले. आयज व्हडले व्हडले सगळे पयशिले अक्षिले पयशिले म्हणटकूच सगळ्यांची. Jesus came to unite all people. All people are equal to him. So कोणा अंतर ना. नाताला दीस केला तो पयलो भाग वन सायडेड व्यू ऑफ क्रिसमस आनी आयज तो पुरो जालो. सगळ्यांक कोडीत जालें. राजा पातशाय पयशिले पयशिले खंयचे आयले. हेच आयची देवाचें उतर आमकां सांगता. बगाड भाव भयणीनो आमी जेरुजाल्याक गेले हांव जाल्यार थंयसर एक इगोर्ज आसा नेटिविटी चर्च म्हूण. जेजूच्या जल्माची थंयसर जागो तो इगोर्ज. हांवूय गेल्लो आनी थंयसर सकयल एक ग्रोटो आसा आनी त्या ग्रोटोशीन त्या ग्रोटोन भितर एक व्हडलें नखेत्र आसा सिल्वर स्टार बेथलेहेम स्टार म्हणटात ताका. आमी पळयलां आसतलें. आमी नमस्कार हांवें सरपट पडलेलो त्या सकयल ग्रोटोन आनी थंयसर बरयलां त्या नखेत्राच्या वयर दीस इज द स्पॉट वेर जीसस क्रायस्ट वॉज बॉर्न. हो तो लुगार जंय जेजू क्रिस्त जल्मलो. जेजू जल्मलो तेन्ना तें नखेत्र वयर आसलें. आयज तें जमनीर पावलां. तारे जमीन पर म्हण फाटीं बोबाव जातालो कोण तरी एकलो शो करतालो आमीर खानू आनी आमकां तें नवेंच उतर कशें दिसलेलें ना. तारे जमीन पर जेरुजाल्याक आसा केन्ना तान शेकडे जाले. हो तारो चकचकतालो तो आयज हांगा मनशां मदें आयला. तेंच ती तारे जमीन पर जेरुजाल्याक आसा. आनी आयज जेजू आमचे मदें आयला. होच ताऱ्याचो उजवाड घेवन त्या तेग मनशां भाशेन आमी वचूंक गरज. कोणाक जावपाक आयचो विशय आमकां आयचो दीस आमी भेटयला. ह्या जाणट्यांक दुबड्यांक आनी पिडेवंतांक तांकां आमी उजवाड जावं. वय जेजू आमचे मदें तें नखेत्र आमी तारे जमीन पर आमी जावया. जेजू व्हडलो तारो थंयसर आसा नेटिविटी चर्च जाल्यार आमी जावया. हें करपाक हेचे दिसा आमच्या पात्रोना लागच्यान आमकां आदार बोळ मागुया.
बेल्या शारांत मोदयांच्या राती वेळार मोळ बारयेक नौकेत रुदेला गोरवां गोट्यान मारये कुशीन राय आमचो जल्म होला नोमान 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 म्हणून ताका स्वागत आमी करूया उमो 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 ताचो घेवन मोग आमचो दाखोवया देवदूतांनी बरी खबर कळीत केल्या मारयेक एक बाळूक जल्मला ताचे येणे व्हरते देणे संवसारांत हामा मनशांक नोमान 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 म्हणून ताका स्वागत आमी करूया उमो 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 ताचो घेवन मोग आमचो दाखोवया नोमान 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 म्हणून ताका स्वागत आमी करूया उमो 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 ताचो घेवन मोग आमचो दाखोवया वय फकत उमो घेवन मोग न्हय पूण ह्या जेजूचो उजवाड आमी घेवन दुसऱ्यांक तोच जेजू उजवाड आमी जावूंक बागेवन जुजे वाजा भाशेन ह्या मिसांतल्यान आमकां करपा आनी बोळ मागुया सगळे आमी उबे रावया आमचो भावार्थ ह्या वेळार आमी उच्चारुया सत मानता देवा सोरपदीदार बापा स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या गोरवी गोरवी सांबाळलो आंखवार मरिताय जल्मलो कोंसपादा काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सूर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या मेल्ल्याची मुसबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकाचे मोक्षणे कुडीचे जेवणपण सासणेचे जिवीत आमेन आमची मागणी आमचे आवडे आमचे ओत्रेक ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरुया फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी हेरा धर्मिकांनी न्हूच फकत उतरांनी पूण अदीक करून आपल्या कोडण्यांनी आनी आपले देखींतल्यान ओर्जेक भावार्थ परगोटल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या देशांत धर्माच्या नांवान भेदभाव वाडत गेला आनी हाका लागून भोव करून पिडेक सांबाळलेल्यांची सेवा लेगून उणी जायत गेल्या देशाचो कारबार चलयतल्यांनी ह्या वायटाक अदीक चतूर रावन उदरगतीचे दिशेन पावलां मारल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या थोड्या दिसांचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियेतना सगळो वेळ आमी फकत आमचेंच चिंतूंक न्हय पूण दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जिवन गरजेवंतांक पावोवंक आनी असलें मन आमी आपणावंक बापाचें बळ जण एकल्याक मागुया तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आयज आमी खेरीत भाशेन मागता दिवसजीच्या गवडीत सचिवालयाच्या आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर ह्या वावराक लागू जातल्या
केंद्रांनी वावरतल्यांचेर आनी ताच्या वावराचेर शुभम आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. राय, पेरणे आनी सांगे वारादांतली रोमारिया घेवन आयलेल्यांक जावं गवळ्यांक आनी सगल्या भावार्थ्यांक आनी त्या वाराड्यांनी आसलोली क्रिस्त वर्जां बागोवन जुजे वादाचे इनोनेन भावार्थांत ओकोण जावंक आनी खेरीत भाशेन पिडेस्त आनी जाणट्यां सोबे तांणी हुस्को दवरूंक देवा लागीं मागुया. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, कालतिकायेन केल्ली ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. आमी सगलीं ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या ती आमकां हें बाग फावो जावं. जेजूक आमी तुज्या पुताक रूप रूप पळोवन एका दिसा तुज्या राजांत पावोवंक आमकां निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. उंडो सोरो ह्यो आमच्या वावराच्यो कुणा बापाक भेटयतना आमचे सुख दुख वावरदंदो आमचे कोश त्रास आमचे एकसुरपण आमची मातारी पिराय आनी पिडा सगळे आमचे जिवीत देवाक पेटुया. गीत गावया तुज्या हातांत देवा. तुझ्या सोन्याची सोम्या जेजून ती गोडलोली ताचे कोण आपले वासवो आनी बसून आमच्या वतन्या करून जेजू बोली आमच्या काळजाची वेकोता बापा तारून गेले तुझ्या प्राणाचो मूर्तिका. म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सोयेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटोवंक भांगार धूप आनी गोंडरोस घेवन येवंक नाव. बगर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसोणाक घेता. तर तुजे पवित्र सोबेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिल वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं
तुझे सोडवणीचे सासणीक येवजण उक्ते केले आणि तो सगळ्या परजाचो उजवाड म्हूण दाखयले. अनद्भुत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचे मरण परजडले आणि ताणे आमचे सैम नवे केले. देखून आता देवदूता बरोबर आणि स्वर्गीच्या सोलदरबारा सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. Darbarazo sorverescotu Sorganizo sarbolla Tuja oibofa Usogi ukazoizoi Sorvespora shedali yetatakazo Usogi बापा, खरंच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हट तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट्टूर गुट्टूया सोम्या जेजू आमी वळलो खाता आनी एकासी येता इतले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मरण परगोटला. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, अख्खे पेतमेचेर विस्तारलो उलय तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर
आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिचो पोती बागेवन सुसे, बागेवन दोन दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देव कसलीच अंतर करिना, देव कोणाकूच भायर आयना. आमी सगळीं भुरगीं देवाची आनी हेच मोगाचें जिवीत जिवंक आमकां आपयल्यात. एकामेकाक बोगसुया, देवाचें राज सोडूंक जेजून शिकयल्ले मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशायेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोत तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितरचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कुमन्याव घेवंक फुडें सरुया. फुडारी दाखयतात ते मांडवलीन कुमन्याव घेवनचा म्हूण आमी मागताव. पवित्र कुमन्याव आतार वो जिबेर घेवं येता. दुसऱ्या धर्माची कोणूय भाव भयणी आसात जाल्यार तांणी कुमन्याव घेवचो न्हय म्हूण विनोती आसा. तांणी बसूनच रावचें. काल्तिकायेन आनी भक्तीन जेसूक आमच्या काळजांनी शिवतना गीत घेवया, जंय प्रितीमोग बसता. Ektaň keilyan yek cita,
आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचें नादुसको आनंद आनी व्हडलेपण एकठांय केल्यान एक चिंतन आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचें नादुसपण आनंद आनी व्हडलेपण Sui primo posta Tui Diu agir asa Sui primo Tui Diu agir asa Sui primo posta Tui Diu agir asa Sui pritimo Tui Diu agir asa Jiva Deva Chidira Kasomu Kamcha Kaza Urkoria monan koci Priti ekame kaci Jiva Deva Chibira Kansomu kamcha kalza Urkoria monan koci Priti ekame kaci Sui priti posta Tui Diu agir asa Sui priti Tui Diu agir asa Sui pritimo posta Tui Diu agir asa Sui pritimo Tui Diu agir asa Sui ektai amizalea Monaci asona Sogli vivata budi Gesù mare asudi Surekayani zalia Don monaci asona Sogli vivata budi Gesù modi asudi Sui pritimo posta Tui Diu agir asa Sui pritimo Tui Diu agir asa Sui pritimo posta Tui Diu agir asa Sui pritimo Tui Diu agir asa उदेंतीक सोम्याचे नखेत्र आमी देखले आनी देणी घेवन
आमी ताका बोजूंक आयल्या. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वानान पुरी आज आमी जेजू बाळाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बावार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखिला. ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यांत. तेच परी जिविताच्या सगळ्या गोडितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भाव भयणीकूय आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पडजोळान सुकेस जावं, तुका दिनवासूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, म्हजें पयलें उतर म्हणल्यार उपकारीपणाचें. ह्या रोमारीच्या मिसाक तुमी जायतीं जाणां पळय आख्खो माटो भरला आनी दुसरीं आमचीं बाबा भयणां आमचे मदें आयलीं आनी हाका लागून आमी चड खुशाल जाले. आमकां बरें दिसलें आनी अदीक बरें दिसलें तुमी आमचे पासत मागलां. सद्भावूच ना जशें आमी तुमचे पासत मागलां. हाचे पासत तुमकां देव बरें करूं. म्हणटच तुमकां पेरणे आनी सांगेम करून ह्या वारात आसून आयिल्ल्यांक आमी खेरीत भाशेन दिनवासतांव जावं आमचे पाद्री भाव कोण जातात ते म्हणटो आयल्यात. मोठ भाशांक, लौकिकांक आनी हेरां बाबा भयणाक आमी खेरीत भाशेन आमचे उपकारीपण दाखयता. आयच्या दोनूय वारादाचे डीन फादर विताल एके वाटेन सांगे वारादाचो डीन आनी राखणो बुडवो येगुर्जीचो पादविकार तो, आनी दुसऱ्या वद्दान पाद्री रोलंड लीन फेर्नांदीस पेरने वारादाचो डीन तो आनी कार्म सायबिणीचे इगोर्जीचो पादविकार आरांबोल. तांणी दोगांयनी एकठांय मेळून एक तकली करून आयच्या दिसा जायतो भार घेतला आनी रोमारीच्या मिसाच्यो आयच्या मिसाच्यो साबार जबाबदाऱ्यो फिरगोजांनी वांटून घातल्यात. आनी हाकाच लागून त्या प्रमाणे आयज येजमानपण चलयलें मुखेल यादनीक आसलो आमचो फादर ग्लेन सिल्वा पिलार संस्थेचो, कोल्हे पियेदाद सायबिणीचे इगोर्जेचो पादविकार तो. तशेंच आयज प्रवचन केलां पाद्री हेर्मोजेनीस फेर्नांदीस तिराकोल केरी हांचो पादविकार. तशेंच आमचो गायन मंडळ तयार केला आनीक पावट आरांबोलचे फिरगोजेची बाबा भयणां ती फादर रोलंडान म्हाका दिसता तांची प्रॅक्टीस बाग गेल्यान सगळी तयारी ताणें केल्या. आनी जायतीं जाण कांय जाणां बाबा भयणीन आयच्या सेवा धर्मांत वांटो घेतला जावं बाबार्थ्याची मागणी आनी हेर सुरवातीची उतरां आनी भाशेन. म्हणटच एकाच उतरान बाबा भयणीन आमी चड तुमचे उपकारी कांय बरे भाशेन जबाबदारेन तुमी हांगा आयलीं आनीक तुमच्या गवळ्यां बरोबर तुमी आयलीं आनीक आमकां बरें दिसलें आनीक फावटी म्हाका सांगूंक बरें दिसता. देखून तुमचेर आनी तुमच्या गवळणीक वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद भाग्यवंत देवाचे मजतीन आमी मागता. आतां तुमचे लागीं इल्लोसो वेळ मागता थोड्योश्यो आमच्यो सदांच्यो कळवण्यो करूंक. नोवेनाच्या दिसांनी कालच्यान ते 15 मेरेन आतां मिसांची मांडवणी भाशेन चलतली. सकाळीं 6 वाजता मीस, मागीर 7:30 9:15 रोमारीचे मीस ही सगळी कोंकणी भाशेन, आनी सांजे 4 वाजता ही बी रोमारीचे मीस तशें आयज आमी आसा, आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस. आयताराचे मातशे दुसरे भाशेन चड ना, मातशे दुसरे भाशेन कार्यावळ जाता. आयज आयतार तशें आनीक एक आयतार उरला 15, हे 2 आयतार आमकां नोवेनाच्या दिसांनी मेळ्ळ्यात. म्हणटच आयताराच्या दिसांनी मिसां ही भाशेन आसात. सकाळीं 5,
6:15 7:30 9:15 रोमारीचे मीस आणि मागीर सांजे रोमारीचे मीस आणि 6:00 इंग्लीश भाशेन मीस. आयज एक आमचे तमील भाशेन मीस जाला. 15 फुडल्या आयताराक एक ओगळे मीस कशें एक्स्ट्रा मीस कशें आमी दवरला आनी आदी आमी करूंक नासलें ते फर्स्ट टायम इट्स एंटर्ड इंटू आवर स्केड्यूल. 15 आमी 11:15 पयलीच फावटी हिंदी भाशेन मीस करूंक येवजिला. आमकां दिसून आयलें की बाबा बुडीनो आमच्या गोंयांत जायतीं जाणां भायलीं मायग्रंट्स कशीं येतात आमच्या गोंयांत आनी कातोलकांती आनी कसली दुसरी भास तांकां समजना देखून आमकांय दिसलें तांकां एक ह्या नोवेनाचें मीस दिवचें आनी ही कशी तांणी बरे भाशेन मांडून घेतली म्हणटच आमी 15 हे मीस करता. आनी तुमकांय तुमच्या शेजाऱ्याक तुमच्या ऑफिसांनी वो खंय तुमकां असलीं भावां भयणां मेळटात ती ही खबर तुमी तांकां सांगची जरूर. आमी जायत्या भासांनी हाचो प्रचार केला पूण तरी तुमच्या तोंडान वयता तेंकांय बरें. दोबाजीक परबे दिसा मिसां हे भाशेन आसात. 16 सोमार तो मिसाची मांडावळ हे भाशेन सकाळीं 5 वाजता 6:15 7:30 9:15 आनी दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे फावटी जशें आमी आमच्या बिस्पा लागीं मागले हे मीस परबेचे मीस आमचो कार्दियाल साहेब आनी आमचो आरसे बिस्प साहेबूय तो फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव हे मीस आमचे पासत भेटयतलो आनी हे मिसान प्रवचणूय तोच करतलो. आनी मागीर ह्या व्हडल्या मिसा उपरांत बागेवन जुजेवाजाचे ओरातोळच्या कुडांत हे परंपरीक मीस 12 वरांचे दनपारचे आमी करता. आनी मागीर सांजे 2 वयल्यान ती मिसां 4 वाजता आनी 5:30 हे मीस इंग्लीश भाशेन आनी बो करून कामांक वेतल्यांक पासत हे आमी मीस थारायला. एज यू नो 16th इज अ मंडे, इट्स अ वर्किंग डे देखून ते कामांक वेतल्यांक पासत मीस. आनी केलोसो वेळ घेवन ह्या जाग्याच्यो थोड्योश्यो सवलती तुमकां हांव तुमच्या दोळे मुखार हाडूंक सोदता. तुमी जाणात त्यो पूण तरी आसतना ह्या वर्साक आमी मातसो दुसरे भाशेन बंदोबस्त केला. द लोकेशन्स हॅव बीन शिफ्टेड म्हणटच कुमसारां जावं मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक देणगी दिवंक डोनेशन्स आमच्या स्टॉलान धर्मीक वस्तू घेवंक बकून आमचो कॅलेंडर तुमी चुकोवंक फावना. कित्याक काय म्हणल्यार ह्या चालू आसलेले परिशदेचेर तो आदारलेलो आसा. जायती माहिती आमी घातलेली आसा. फर्स्ट एड सेल केन्नाय तुमकां दुयेंत जिवाक बरें दिसना जाल्यार वॉशरूम्स आनी आमची फेरी आनी मागीर सगल्याक उदक पिवपाचें. सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन जे एट अ नॉमिनल रेट आमी थंय वस्तू विकता तुमच्या पोटाची बूक मारूंक. ह्यो सगल्यो वस्तू बाबा बुडीनो तुमचे सेवेक. बागेवन जुजेवाजाचे सांतवारीचे छापलेले वर्सावळीचे कॅलेंडर जशें आतां हांव तांची खबर करतालो हांगाय मेळटात आमच्या हांगा ह्या जाग्यार तशें आमचे सांतवारींतूय मेळटात. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पर्यान बागेवन जुजेवाजाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली. सांताचे मुर्तीचो ओमो घेवंक ओ भेट दिवंक आनी भाशेन सकाळीं 7:30 ते सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. फाल्यांच्या मिसा कोणाकूय कशी आसल्यार जावं सुरवातेची उतरां ओ वाचपा ओ बाबाट्याची मागणी कोण करूंक सोदता जाल्यार आतां पासून तुमचें नांव तुमच्यान दिवंक जाता. आनी निमणी कळोवणी जी आमच्या वडिलांनी आमकां करूंक लायल्या ती कालच्या दिसा ते आमकां आयल्या आनी काल सान ती आमी सांगता. आमच्या मोगाच्या सोंपलेल्या एमेरिटूस पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो हांच्या ओतम्या खातीर मीस भेटोवंक येवजिला. आमचे कॅथेड्रलाचे इगोर्जेंत आदलें गोंय इन द कॅथेड्रल चर्च एट ओल्ड गोवा. हे मीस जातले फाल्यां 9 तारखेर सोमारा दीस आनी 4:30 वरांचेर. आमच्या वडिलांचें मन जालां जाता तांणी ह्या मिसान वांटो घेवचो. आमचेय मन आमी परगट करता. ह्या मिसांत आमी जाता जाल्यार वेची म्हूण जाता जाल्यार वेची म्हूण आमची ही विनंती आसा. चड देव बरें करूं सगल्यांक तुमकां तुमच्या बऱ्यापणा पासत. उबे रावुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सोबे आसूं. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडांत आपयल्यांत तो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां भावार्थान बरवशान आनी प्रतिमोगान थीर करूं. आमेन. काळोखांत बुडलेलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुम्ही विश्वासान ताचो पाटलाव करतात तर तुमच्या भावा भयणीक तुम्ही उजवाड जावच्याक तोच तुमचे क्रिस्ती जिवीत परजोडीत करूं. आमेन. नखेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोषान ओळखिलो. तशेंच हे संवसारी पयन सोमतोच तो तुमकां रूप रूप पळोवंक मेळूं. आमेन. आनी सोरपदीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन जुजे वाजाचे नोवेना मागणे म्हज्या फाटल्यान म्हणचे. मोगाळ बापा, मोगाळ बापा, तुज्या पुतान तुज्या पुतान आपल्या दळपणाच्या आपल्या दयाळपणाच्या अजापांनी अजापांनी तुज्या उतराचे बी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी मनशाच्या काळजांनी वोबले. वोबले. ताच्या पावलार ताच्या पावलार पाऊल धरून पाऊल धरून तुज्या सेवका तुज्या सेवका भाग्योन जुजे वाजान भाग्यवान तुझे वाजान पवित्र आत्म्याची स्फूर्तीन पवित्र आत्म्याची आनी स्फूर्ती अंकवार मरेच्या आणि आकवार मारियेच्या आसऱ्या खाल आसऱ्याखाल आपल्या अख्ख्या जिवितान आपल्या अख्ख्या जिवितान बऱ्यो कोडण्यो केल्यो बऱ्यो कोडण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी आणि आम्ही सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलो पावलांनी चलो भाग्यवानपणाचो भाग्यवानपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. दाखयलें. असल्या विराच्या असल्या विराच्या जिविताचेर जिविताचेर तुजो शिक्को मारून तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून मानून घेतलो देखून आमी संतोसताव. आम्ही संतोषता आनी ताचीच मजतीन आणि ताचीच मजतीन आमकां हो उपकार आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण फावो जाव म्हूण मागताव. मागताव. ओगीच रावून तुका जाय ते माग. हे मागणे हे मागणे आमी करताव आम्ही करता क्रिस्ता आमच्या क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. देवाचो आशीर्वाद आमी घेतला आनी ताचे काकुतीचा मोग ह्या मिसांत आमी चाखला. हे मिसाची आनी तातूंत मेवलेल्या आशिर्वादाचे गोठायेन आमच्या पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दोयाळ आनी मोगा सेवेची जावंक भास दिवन आमी घरा वेताना गीत गावया. जुजे वाजा आमच्या बावा. Pag-ibig sa lahat आमच्या बाबा विनोदन तुझी मोजूक पावो साक्षी दिवन जेजू कारभार पोसू उर्मिन आमकां जागो तुझे वाजा आमच्या बाबा तुझे पासून Alga moima Lapa Jesu Ulitatnya Alga moima Sasnam Sasnam Zuse Waza Amcha Baba Tuje Paso Alga moima Lapa Jesu Ulitatnya Sasnam, Sasnam.
hapus talay pusbon solo Ilonya Biblia Istat Oida Bapona Shanti Ogun Somo Susewaza Amcha Baba Tuji Paso Agwa Moima Lapa Jesu Oida Pia Agwa Moima Sasa